विशाखापट्टणमात जाल्ल्या राष्ट्रीय बॉक्सिंग सर्तींत गोंयच्या संतोष हरिजनान रुप्या पदक जोडलें। फायनलीत संतोष सर्व्हिसेसाच्या मदन लाला आड 3 आड 2 पॉयंटांनी हरलो। मात सिल्वर मेडल जोडून संतोषान 5 वर्सां उपरांत बॉक्सिंगेच्या मळार पेजात कमबॅक केला। आतां ताका आंतरराष्ट्रीय टिमीक सिलेक्शन ट्रायलींत भारता खातीर खेळपाक मेळटा। 5 वर्सां उपरांत संतोष हरिजनान राष्ट्रीय मेडल जोडलां। हे पयलीं ताणें 2012 कांस्य पदक जोडिल्लें। आपले कारकिर्दीत आतां मेरेन संतोषान गोंया खातीर 4 रुप्या आनी 2 कांस्य पदकां जोडल्यांत। आतां परत एकदां संतोष राष्ट्रीय मळार परजळ्ळा। ताजो हावेस ऑलिंपिकांत मेडल जोडपाचो। विशाखापट्टणमांत ताणें तशें उलोवन दाखयलां। परफॉर्मन्स म्हाका बरो दिसलो, बट हांवें गोल्ड घेतलेले आनी बरो दिसतलो म्हाका। ते म्हाजो एम आसलो कितें गोल्ड घेवन बेस्ट बॉक्सर घेवपाचें हिंगा आनी इंडिया गेमाक वचपाचें। इंडिया गेमान आपले म्हाजे तर एम आहा कितें ऑलिंपिकाक हांव मेडल दिवं आमच्या गोंयाक आनी आमच्या इंडियाक। आजच्या बावटाक हांव खुश ना, कित्याक सांग हांव जिखलो बट स्पोर्ट्सान जाता तशें आनी तें समजून आतां उगी हांव आनी हेच्या कडेन फुडें हांव खेळटलो आनी फुडल्याक गोल्ड दितलो। आनी तुका अशें कशें दिसता की आतां मातसो ब्रेक घेतलो तुवें आनी तुवें आतां इतलो बरो कमबॅक केला? ब्रेक दिले कितें मातशें म्हाका इंजरी येयल्ली हातीक, त्या खातीर मातसो हांवें ब्रेक दिल्लो। आतां म्हणलें कितें 1 वर्स जालें एक ब्रेक दिवन कमबॅक करया म्हणून येयलें आनी आतां सिल्वर लागला। बट तुका खूश ना हांव सिल्वर घेवन सुद्दां। म्हाका दिसतालें हांव गोल्ड घेतलो। एक्चुअली सिल्वर म्हाका बरें दिसना आनी गोल्डूच घेतला म्हाका दिसता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। म्हापशां जाल्ल्या भुरग्यांच्या ट्रायथलॉन सर्तींत गोंयचो जोहान पिंटो वस्ताद थारलो। सर्तींत वेगवेगळ्या गटांत गोंयच्या भुरग्यांनी पेजात कामगिरी केल्या। सर्तींत गोंया भायल्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो। राज्यांत जावपी सिनियर ट्रायथलॉन सेगीत 4 वर्सां जिखपी स्वित्झर्लंडाचो पाब्लो एरात मुखेल सोयरो आशिल्लो। And those of you, that as a reminder, those of you who were extremely fast today, maybe won your category, for you especially, it's important that you support your friends and colleagues who might have been a little bit slower. That's in our responsibility to take care of each other and enjoy this sport together. And you all did such a fantastic job. Please keep it up. And I hope to see you all next year again. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। लीडा सीशेलान आतां शिरजोना तांचें नवें रेस्टॉरंट उक्तें केलां। उत्तर गोंयच्या लोकांचो खंय रेस्टॉरंटाक डिमांड आशिल्लो। After 8 years of success at Kolwa, Lida, we are today opening Lida Seychelles at Sridown. You know, after a great success at Lida Kolwa, after winning so many awards in Times Food, we have consecutively won almost 9 awards in 3 successive years. And we have a lot of patrons coming from north to Kolwa, you know, to south all the way. So they have been asking us, when you are coming to the north? So at last our dream has come true, and today we are launching Lida Seychelles in Sridown. And cuisine is a fusion cuisine. It's basically Goan and Indian, and we had our chef has won many awards, and he has really come out with his own dishes, which is Conti Indian, Conti Goan kind of food. And we have done really well in Kolwa, and we are hoping we will have good success here. साकवाळे फातिमा सायबिणीची 100 वर्सां मनयली। आयतारा सांजे गांवांत तिची मिरवणूक काडली। ह्या वर्साक आमी चड घोणघोणान आनी भक्तीपणान करपाक सोदता, कित्याक हे वर्स जावन आसा सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ आवर लेडी ऑफ फातिमा। 100 वर्सां फाटीं ही फातिमा सायबीण पुर्तुगाल गांवांत 3 भुरग्यांक दिश्टी पडलेली, ती आतां 100 वर्सां जाता। म्हणून आमचे सांकवाळचे लोक सगळो एकठांय जावन ह्या पुरसांव फक्त क्रिस्तांव न्हू, पूण वाटेर जेन्ना आख्खे सांकवाळच्या गांवांत हे पुरसांव भोंवतले तेन्ना दुसरे धर्माचे चड करून आमचे हिंदू भाव भयणी
येवन सायबिणीची आरती करता, फुलां अर्पीत करता, म्हणजे सायबिणीचे बेसांव ते मागता. हे पळोवन एकदम खुशालकाय दिसता. केशी पंचायतीच्या नव्या ऑफिसाचें उक्तावण पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन केलें. कुट्टाळची आमदार आलिनाय आशिल्ली. सेपरेट पंचायत म्हणल्यार सगळें सेपरेट. एक सादें उदाहरण, सेपरेट प्ले ग्रावंड मेळटा, सेपरेट जे गव्हर्मेंट स्कीम आहा त्यो मेळटा, आनी सेपरेट ईच पंचायत गेट्स मिनिमम वन फॅसिलिटी इन एवरी स्फियर. आज म्हाका दिसता चड करून हांगा जे जास्त आमचे एस टी पॉप्युलेशन आसा तांकां आनिकूय जास्त फंड मेळटा, आनी फंड्साची तरी मातशें पूण कमी ना. सो तेणी फकत डेव्हलपमेंट करपाक तयार आसपा जाय. सरकार फकत वर्सा 1 लाख रुपया दितालो गार्बेज क्लीन करप. आतां मिनिमम जे कोणा पंचायती 3 लाख मेळटले, थोडे पंचायती 5 लाख मेळटले. केडशे पंचायत नवीन पंचायत जावन आसा. इन एंड अराउंड द एअरपोर्ट एज द बर्ड फ्लायज 7 किलोमिटर जे रेडियस आसा, 7 सुमार पंचायत आसा. बोगमाडे, चिकालीम, केलोसी, कोडतालीम, कंसावलीम, वेलसांव हे सगळे पंचायतीन आनी सांकवाल हे सगळे 7 पंचायतीन 7 लाख रुपया मेळटले. इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियरांची 25वी कॉन्वोकेशन कार्यावळ पणजी जाली. मुख्यमंत्री पर्रीकार मुखेल सोयरो आशिल्लो. I congratulate the students because they are the ones who probably can take up the challenge India is facing. They have taken the trouble of after diploma. Yes, when they passed their diplomas, they were not lucky enough to get admission for an engineering college. But they had a vision before their eyes. They wanted to be a degree holder, and therefore, after completing diploma, after working some time, they took the trouble of brushing up their knowledge and finally managed to pass both A and B. I hope you success because you have double advantage. As a working engineer in diploma, you are more accustomed to practical things of engineering. And as a degree holder now, you will be more facing the design and other aspects. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने बुलेटीन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.